कितें कारण कारण कितें कांय समजुपा मार्ग ना. आनी कसो उजो लागलो बिलो म्हणून कांय कळपा मार्ग ना. आनी गोरवां आशिल्ले? गोरवां आशिल्लीं, 4 गोरवां आशिल्लीं. उदक लागण्या फुडें आमकां जेन्ना कळ्ळें उजो लागता अशें म्हणून त्या परस आमी गोरवांक सोडून घातलीं. गोरवां गेलीं भायर. तण आशिल्लें मळ्यार तें सगळें गेलें, पाखें गेलें सगळें. अशें तरेन तुमी आतां पळयतात ती कितले अशे लॉस तुमी सादारणपणे 5 ते 6 लाख रुपया लॉस आसा अशें दिसता एकंदरीत अंदाज. मग हांगा रस्ते जर पळयले सामके अशीर आसा, पण गाडी पावली काय म्हणटा? गाडी थंय जवळ जवळ हांगासरल्यान 100 मिटराचेर गाडी रावली फायर ब्रिगेडीची आनी थंयच्यान तेंच्यांनी पायपलायन तेंची जी पायपां आसता ती जॉयन केली. पायपां जवळ जवळ 3 पायपां तेंच्यांनी व्हडली जॉयन केली आनी हांगासर तेंच्यांनी पायपां हाडलीं आनी तेंच्यांनी तो उदक पालयलो. तेच्या फाटल्यान आनी एक गाडी आशिल्ली. अशे 2-3 गाडयो आशिल्ल्यो फाटोफाट. म्हणजे एक सपना फुडें दुसरी गाडी लायली तेंच्यांनी रोखडीच. अशें करून जवळ जवळ म्हाका दिसता 7 काय 8 गाडयो तांकां उदक लागलें तें उदक पालोवपाक. येदो व्हडलो हो उजो आशिल्लो. म्हणजे जवळ जवळ हांगासरल्यान 100-200 मिटरा वयल्यान हो उजो दिसतालो. इतको वयर पर्यंत उजो पेट्टालो हो. मंगेशी टेम्पला कडेन घराक तें उदक पेटलें म्हणून इमिजिएटली आमी पुणेच्यान हांगा येयले. पुणे फायर स्टेशनाच्यान हांगा येवन आमी जर कितें पळयलें, एक घर आहा तितून गोठो आनी कितें तें देवाचें हें आहा, थंय कितें उदक पेटलेलें. इमिजिएटली आमी जें फायर फायटींग कितें तें स्टार्ट केलें. त्याच प्रमाणे उदक कितें व्हडलें आसणाऱ्या काराक आमी फोंडा फायर स्टेशन आनी ओल्ड गोवा जे फायर स्टेशनाच्यान गाडयो आपयल्यो 2 आनी टोटल 7 गाडयो मारून आमी हो फूल जो उदक आहा तो आमी तो पालयल्लो आसा. इतले मजगतीं म्हापशा आख्ख्या घराची वणट कोसळ्ळी. घरातले बऱ्यान साल्वार. सुमार 4 लाखाचें खंय लुकसाण जालां. तेन्ना पावस खूब येयल्ल्या कारणान आमची भिंत खूब ओली जाल्ल्या कारणान 2-2:30 सुमार आमी भुरग्यांक घेवन येना फुडें आमी घरान आसतना आवाज येवंक लागलो आनी सगळीं जाण आमी भायर येयलीं आनी घरा कडेन माती पडपाक लागली. तेन्ना आमी भायर येवन सगळें आमचें सामान कितें आसलें तें भायर हाडलें गॅलरीन आनी त्या म्हणसर आमचें थोडें सामान काडलें आमी आनी मातसो रावता जाल्यार सगळी भिंतच आमची कोसळ्ळी आनी आमचें खुबशें लुकसाण जालें. आमच्या पोंदा म्हाजे हें आसा चिरे आसा, आमच्या पोंदाक आमचे वाशे हाडून दवरलेले हांवें आनी त्या खातीर सगळें सरकारान हेजेर आमचेर मातसो विचार करचो आनी आमकां थोडीशी कितें तरी फावता तशी मदत दिवची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी श्यामसुंदर फडते.